बीजेपीन मयेची तिकेट उद्देजक मिलिंद पिळगांवकाराकूच दिवची म्हणून मये बीजेपी महिला मंडळ मागता। मिलिंद उद्देजक आसलो तरी तो लोकांक पुराय वेळ दिता। तोच मये मतदारसंघा खातीर योग्य उमेदवार म्हणून मयेच्या बायला बीजेपी ब्रिगेडीचो दावो। मिलिंद खंय बीजेपी फुडाऱ्यांच्या संपर्कात आसा। बिझनेसमॅन जरी असलो जाल्यार मनशाची जर कॅपॅसिटी आसा, इच्छा आसा जाल्यार सगळे जावंक शकता न्हू। जर इच्छा ना म्हाका कामूच करपाची, हांव एक नांवांक येयला आमदार म्हणून निवडून आनी म्हाका फुडें जर काम करपाची इच्छा ना, हांव म्हाज्या बिझनसात फाटून रावलें जाल्यार काय जावपाचें ना। पण ही जी व्यक्ती आसा बिझनेसमॅन म्हणून जरी मिलिंद पिळगांवकर असलो तरी तो फुल टायम लोकां मदीं काडटा। आयज 6 म्हयने जाले तो आपलो बिझनस थंय दवरून तो आयज सगळ्यांच्या मदीं काम करता। हेजे वचून चित्र आमकां दिसता न्हू। आनी आयज बिझनस करपाक फुडें वचोंक जाय अशें ना, त्या गांवांनी वचोंक जाय अशें ना। आयज ऑनलायन सगळो बिझनस बसलेले खुर्चे वचून करूंक गावता, कारण तेका इच्छा आसा न्हू। चडशी वर्षां जी सत्ता जी आहा ती बीजेपी कडेन बीजेपी कडेच आसा। मागीर तुमी आतां मिलिंदाक हे मागतना बीजेपीच कित्याक निवडटा? एका वाटेन तुमी म्हणटात की बीजेपीन कांयच केलें ना, तापले लोकेशूच रावलो मतदारसंघात। मागीर तुमकां आतां बीजेपीनूच बीजेपी हांव कित्याक बीजेपीचीच तिकेट दी म्हणटा, कित्याक कारण आमच्या मयेचें वातावरण अशें आसा की लास्टाक कितें करतात ते मागीर कितेंय जालें चल शेवटी पक्ष म्हणटा, पक्ष म्हणून थंयसर वोटिंग करता, व्यक्ती म्हणून करिनात वोटिंग। आनी जो कितें थोडीशी महिला आसता ती म्हणटा आसूं चल जावं मारुया तेका अशें म्हणून ती मतां फुकट वयतात। तशें जावच्यो न्हू म्हणून जर पक्षाच्या हितूनसून जर ते आमकां गावत जाल्यार पयल्यान बीजेपी कितें अप्रोच बी जाला हेच्या मिलिंदा कडेन? बीजेपी अप्रोच जाला तो, तेची ट्राय चालू आसा। ते जाल्यार की हो जाला? हो जाला तेंचे कडेन की कारण डिमांड येयलो तेका आमचे कडसून, भाई तुम्ही एक बीजेपीची तिकेट घेवन पळया। जेन्ना तेका डिमांड गेलो तेन्ना तो बीजेपी कडेन अप्रोच जाला आनी तेची ट्राय चालू आसा।